आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 5 दायज वर्ल्ड टीव्हीच्या सर वीक्षकांक प्रणाम आणि बिरी बिरी पावस हाच्या आनी एक एपिसोडाक सीझन 5 तुमकां हांव परत स्वागत म्हणटा. एक चर्चा जोरान चलोवन आसा, कुटुंबान कितलीं भुरगीं आसूंक जाय. एक काळ आसलो, मालगडे लागीं उलयल्यार तुमकां कळटा, हर एका घरा एक क्रिकेट टीमच आसले. ताचे उपरांत आरती गोब्बळू मगळू किरुती गोब्बा मगा म्हणून दोगां भुरगीं जालीं, हम दो हमारे दो. आणि ताचे उपरांत थोडी विचित्र संस्कृती हांव सुरू जाल्यात. डिस्क संस्कृती काही, डबल इन्कम सिंगल चाइल्ड. थोडे कडेन डिंक संस्कृती, डबल इन्कम नो किड्स. दोगांयनी गोळचें, एका घरांत दोगां तीन मजरां 4 पेटे. आणि थोड्या राष्ट्रांनी, जपान चायना तल्या राष्ट्रांनी भुरगीं जाल्ल्या जोड्याक इन्सेंटिव्ह जावन पयशे दिवंक सुरू केलां, कित्याक जणां संख्या उणो जावन आसा. अशेली परिस्थिती असताना आमच्या स्टुडियोंत भुरग्यांची सोबाय पळोवचे भाग आमचे आणि तुमचे. आणि आज आनी थोडी तालेंतां तुमच्या मुखार सादर जातली. पयल्यान पयलें आमचे वरेणार मेल्विन रॉड्रिगज सर हांकां आमी स्वागत म्हणून, आमचे सर प्रेक्षकांक वीक्षकांक स्वागत म्हणून आयचो हो स्वर तुमच्या मुखार सादर करता. बिरी बिरी पावस सीझन 5. म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा पयलोच पावस. पयलोच पावस शिरशिरलो, वाठार जालो थंड. पयलोच पावस शिरशिरलो, वाठार जालो थंड. आवय रानीर धवळटा भाजिल्ले मुगा कण. आवय रानीर धवळटा भाजिल्ले मुगा कण. एक वटेन मातये वास, दुसरे वटेन कण्णाचो. एक वटेन मातये वास, दुसरे वटेन कण्णाचो. रांदचे कुडीत भरला सगळो धुवर बाये सोडण्याचो. धुवर बाये सोडण्याचो. कायलेत तेल, पिटयेत कांदो, जिरे मिरसांग कालयता. कायलेत तेल, पिटयेत कांदो, जिरे मिरसांग कालयता. इल्ली इल्ली तेलात नाचपी भज्यांक झारो हालयता. इल्ली इल्ली तेलात नाचपी भज्यांक झारो हालयता. जिबेक रूच सुट्टा तसो पावसय नेटान पडटा. जिबेक रूच सुट्टा तसो पावसय नेटान पडटा. हळूच पूत परातीतली भजी 2 काडटा. हळूच पूत परातीतली भजी 2 काडटा. मुस्तींतल्यो यादी बापूय खबऱ्यो सांगता. मुस्तींतल्यो यादी बापूय खबऱ्यो सांगता. वेळ बेगीन पासार जालो, पावसूय लवू थांबता. वेळ बेगीन पासार जालो, पावसूय लवू थांबता. आईन मात खावना भजी, परातीत एकूच उरले. आईन मात खावना भजी, परातीत एकूच उरले. आमची खोशी पळोवन म्हणटा पोट म्हजे भरले. आमची खोशी पळोवन म्हणटा पोट म्हजे भरले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तेजवी भोव सुंदर रितीन तुवें सादर केलें. म्हाका खुशी जाली. तूं कितल्या अपुर्बायेन भज्यो खावंक तयार जालाय म्हणून म्हाका कळ्ळें. पावस पडटा भायर आतां आई कितें करता तुजी? पावस पडटाना करता तुका कितें खावंक दिता? कितें दिता? कितें तयार करता? भजी गरम कितें करता? गरम गरम च्या करता, भजी करता आनी कितें करता? स्पेशल गोंयचें स्पेशल कितें आसता? भजी. फकत भजी? भजी कशी करतात सांग म्हाका. बेसन, तातूंत कांदो, थोडे मसाले आनी मागीर तेलान घालून जाय. तुवें शिकलाय करूं? हय. हांव तुमगेर येवं आतां? हय. कितले भजी दिताय म्हाका तूं खावपाक? दितले. दितले? आनी तूं दवरतलें काय? तुका? जाय. तुका बी जाय. ओके, आमी सांगाता खावया. येता हांव तुमगेर आतां. ओके, भोव सुंदर सादर केलाय तुवें. ओके. नमस्कार. म्हजे कवितेचें नांव आसा आजो आजी. काळो कोट घालून धवेच पुडवे न्हेसता. तकलेर सदांच टोपी भायर वतना घालता. तकलेर सदांच टोपी भायर वतना घालता. रात दीस खाकता. खाकता खाकता बसता. बसता बसता उठता.
मागीर आजी ताका गरम उदक बसून पी म्हणटा. मागीर आजी ताका गरम उदक बसून पी म्हणटा. घरांत कसोच रावना, घरा भायर भोंवता. पुरो जावन भोंवतना कोनशाक बडी सोदता. पुरो जावन भोंवतना कोनशाक बडी सोदता. बडी हाताक मेळना जाल्यार म्हाकाच उलो मारता. बडी हाताक मेळना जाल्यार म्हाकाच उलो मारता. मातशी बडी सोदून दी गो म्हणटगीर हांव अभ्यास सोडून धांवता. मातशी बडी सोदून दी गो म्हणटगीर हांव अभ्यास सोडून धांवता. अभ्यास सोडून दादा येता, पदराक हात पुसत आई धांवता. आजो खंय पडत म्हण सगळीच भियेता. आजो खंय पडत म्हण सगळीच भियेता. सगळीं म्हाकाच घट धरतात. बडी खंय उडयली म्हण म्हाकाच विचारतात. सगळीं म्हाकाच घट धरतात. बडी खंय उडयली म्हण म्हाकाच विचारतात. बडी सोदता सोदता चश्मा म्हाका मेळटा. चश्मो घालून आजो आपुणूय बडी सोदता. चश्मो घालून आजो आपुणूय बडी सोदता. सगळीं बडी सोदतात. मेळना म्हण म्हाकाच मारतात. सगळीं बडी सोदतात. मेळना म्हण म्हाकाच मारतात. आजी मात म्हाका केन्नाच मारिना. कित्याक जाणा? आजी मात म्हाका केन्नाच मारिना. कित्याक जाणा? आज्याची बडी आजीच लिपयता. ना तर आजो जाय थंय भोंवता. आज्याची बडी आजीच लिपयता. ना तर आजो जाय थंय भोंवता. बडी शेणल्यार आजो एकच जाग्यार बसता. बडी शेणल्यार आजो एकच जाग्यार बसता. अशें म्हणाजी सगळ्यांचेर तापता. अशें म्हणाजी सगळ्यांचेर तापता. देव बरें करूं. देव बरें करून. भोव सुंदर जालें आरवी. भोव Thank you, सुंदर sir. जालें. Thank you, म्हाका sir. खुशी जाली. थँक्यू. म्हाका तुज्या आज्याक, तुज्या आजयेक आनी तुकाय, तांच्या मदें तुकाय, नातीक पळयल्या बरी जालें. एक Thank you, sir. पिक्चरायजेशन तुजें बरें जालें म्हाका. थँक्यू सर. आजो तुका बडी सोदून दी म्हणटा कशें आपयता तुका? आरवी हांवें गो बडी सोदून दी गो म्हणटा. तुजो आजो आसा काय तुका? हय. खंय रावता तो? दवरले सर. दवलीच रावता. हय. केन्नाय ताच्या लागीं तूं मोगान उलयताय, तुका कितें करता? तुजो मोग लाड कशें करता तुका? सर ताका खूब हेल्प करता. हेल्प करपाक काम कर. हेल्प करताय तूं? हय. आं? हय. कितली एज जाली ताका? हांव खूब जाली? हय. आं, कोणाचो बापूय तो? तुज्या मम्मीचो, डॅडीचो, मम्मीचो? मम्मीचो. ओके. खंय शिकता तूं? हांव रवींद्र केळकर ज्ञान मंदिरान शिकता. खंयच्या येत्तेंत खंयच्या? हांव इयत्ता 5वेन शिकता. 5वेन शिकताय आनी भोव सुंदर करून तुवें बाय हाड केलाय Thank you, आनी sir. म्हाका आवडली. Thank you, sir. तुजें सादरीकरण म्हाका आवडलें. भोव Thank सुंदर you, जालें. sir. या. माझे कवितेचे नाव यो रे पावसा यो. टप 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 थेंबे पडटा. टप 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 थेंबे पडटा. ल्हान व्हड भुरगे भायर धांवतात. ल्हान व्हड भुरगे भायर धांवतात. आरे मोरे पावसा येतलो म्हाका भेस. आरे मोरे पावसा येतलो म्हाका भेस. भिजोन खेळपा म्हजो आसा रेडी फेस. भिजोन खेळपा म्हजो आसा रेडी फेस. यो रे पावसा यो. कागदाची वडी हांवें तयार केली. कागदाची वडी हांवें तयार केली. उदकाचेर व्हांवतेर लोकटीच सोडली. उदकाच्या व्हांवतेर लोकटीच सोडली. भोंवतानाच्या चिखलांत मारली उडी. भोंवतानाच्या चिखलांत मारली उडी. कपड्यार उडली उदकाची गुडी. कपड्यार उडली उदकाची गुडी. यो रे पावसा यो. घरा कडेन आई करता गरम भजी. घरा कडेन आई करता गरम भजी. पावसान खावपा जाता मजा मजी. पावसान खावपा जाता मजा मजी. शाळेन सुटी मेळ्यार परमानंद जालो. पळयात म्हाजो पप्पा लेगीत आयलो. यो रे पावसा यो. देव बरें करूं. आतां ही पावसाची कविता कोणें बरयल्ली? मम्मान. मम्मान बरोवन दिली तुका? भोव सुंदर करून बरयल्या मम्मान. तुज्या खातीर बरयल्या न्ही मम्मा? होय न्ही? मम्मा थँक्यू तुका म्हूण सांग. अशें सांग. मम्मा थँक्यू. मम्मा थँक्यू. देव बरें करून तुवें म्हाका कविता बरोवन दिल्ल्याक. कितले दीस तुवें बाय हाड केली ही कविता? 4-3 दीस. 4-3 दीस. 4 दीस आनी 3 दीस, 7 दीस बाय हाड केली तुवें. होय न्ही? आं? हय. बरें करून केल्या, सुंदर करून केल्याय. आनी खंय शिकताय तूं म्हळें तुवें? आरकेडी. आरकेडी, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर. हय. थंय शिकताय तूं.
तुजो कोण क्लास टीचर कोण आसा टीचर कोण आसा तुका ब्रिजेश सर ब्रजेश्वर शिकयता तुका खंयचे सब्जेक्ट शिकयता तुका कोंकणी कोंकणी तो शिकयता ताणें तुका धाडलें हांगासर ब्रजेश्वरान धाडलें ओके भोव सुंदर करून सादर केलें बाबा देव बरें करून तुका म्हजे कवितेचें नांव पावस पिसो कविता बरोवपी अभय कुमार वेलिंगकार पावस पिसो पावसा तूं असो कसो पावसा तूं असो कसो जाय थंय पडना नाका थंय शेंतासो जाय थंय पडना नाका थंय शेंतासो एकी कडेन दुश्काळ दुसरे कडेन हुंवार हाडटासो एकी कडेन दुश्काळ दुसरे कडेन हुंवार हाडटासो ना जाल्यार नाच जाता आयल्यार हाडटा घोसघोसो ना जाल्यार नाच जाता आयल्यार हाडटा घोसघोसो पावसा तूं असो रे कसो पावसा तूं असो रे कसो ज्येश्ठांत येता मेर्ग तेन्ना तूं येवपाचो ज्येश्ठांत येता मेर्ग तेन्ना तूं येवपाचो पूण जुस्त तेन्नाच तूं तोंड घेवन वता कसो पूण जुस्त तेन्नाच तूं तोंड घेवन वता कसो शेतकारा तोंडावयलो हांसो खळयता कसो शेतकारा तोंडावयलो हांसो खळयता कसो भाद्रपदांत सण चवथीचो गणेश बाबा आगमनाचो भाद्रपदांत सण चवथीचो गणेश बाबा आगमनाचो त्याच वेळार घोसघोसो त्याच वेळार घोसघोसो रंगाबेरंग करता कसो रंगाबेरंग करता कसो पावसा तूं असो रे कसो पावसा तूं असो रे कसो दसऱ्या दिवाळीक पडटासो दसऱ्या दिवाळीक पडटासो लोकां तोंडार येवची खोशी लोकां तोंडार येवची खोशी त्याच वेळार तूं वाट लायता कसो त्याच वेळार तूं वाट लायता कसो त्याच वेळार तूं वाट लायता कसो पूण सगळे लोकांचे खोशेंत तूं वाट लावन कसो पडटा सगळे लोकांच्या खोशेंत तूं वाट लावन कसो पडटा पूण लोकांचे खोशेंत तूं विरजण घालूंक तेन्नाच तुका येवपाक जाय पूण लोकां खोशेक विरजण घालूंक तेन्नाच तुका येवपाक जाय पावसा तूं असो रे कसो सगळे म्हणटात ते फट न्हय सगळे म्हणटात ते फट न्हय तूं मरे सामकोच पिसो सगळे म्हणटात ते फट न्हय तूं मरे सामकोच पिसो खऱ्यांनीच तूं पिसो पावसा तूं असो रे कसो देव बरें करूं देव बरें करूं नियती कितल्या अपुरबाय तुजी थँक्यू सर नियती तूं अशें कशें इतलें सुंदर कशें सादर करताय तूं हां अशें बगलें म्हाका आतां तुवें सांगलें पावसा तूं पिसो म्हणून आतां पावस तुजे रागार जावन येना तर कितें जातलें हांगासर काय ना म्हाका आवडटलो समज येवंक ना जाल्यार म्हणजे वयतना म्हाका तो आवडना कित्याक ते चिपचिपीत जाता सारकें त्या खातीर पावसान येवचें नाका हय आतां तुका नाका पूण ते जायते जण शेतकार आसात ते शेत रोयतात तांच्या खातीर पावस जाय न्ही हय तुका मागीर जेवपाक जाय न्ही शीत तूं जेवताय न्ही हां ताच्या खातीर पावस जाय न्ही आमकां कांय थोड्यांक बरें लागना तूं स्कुलाक वेताना चिटकीट जाता माती सगळी अशें तुका भोगता कांय थोडे तुवें तें कितें म्हणटा खुशी पावोंक जाय तें जाता कांय थोड्या दिसांक जाता पूण कांय थोडे त्या मातयेंत त्या चिखलांत वावर करतात हां शेताचें वावर करतात न्ही शेताचें काम करतात न्ही तांच्या खातीर जाय पावस ते आमकां अन्न दितात हां कळ्ळें न्ही हय कविता बरी आसा तुवें बरी करून सादर केल्या ती गजाल वेगळी आसता पूण तुजें सादरीकरण भोव सुंदर आसा सादरीकरण भोव सुंदर आसा म्हाका बरें आवडलें देव बरें करून तुका म्हजें गोंय गोड म्हजें गोंय सुंदर म्हजें गोंय पुर्विल्ल्या नामणेचे चड मोठ्या भाग्याचे उंच माते कोकणाचे हे म्हजें गोंय हे म्हजें गोंय निर्जाच्या अपुरबायेचे इंद्रनीळ मळबाचे भांगराच्या ओताचे हे म्हजें गोंय हे म्हजें गोंय प्रतीक उदका वाऱ्याचे चकचक्याळ पिकावळीचे सोबीत फुलां फळाचे शुटूक सावदा सवण्याचे हे म्हजें गोंय
उजळ संस्कृतायेचे खरेल्या कुळवंताचे उजळ संस्कृतायेचे खरेल्या कुळवंताचे बुदवंत बळीश जुजाराचे हे म्हजे गोंय हे म्हजे गोंय. देव बरें नमस्कार. करून तुका देव बरें करूंक तुका भोव सोबीत जालां सादरीकरण भोव मोटवी जाली कविता तुजी. कविता सादरीकरणाक उण्यार उणें एक 1.5 मिनट तरी आसूंक जाय तुजें सादरीकरण 1.5 मिनटाचें तरी आसूंक जाय. भोव मोटवी जाली. अदरवायज वंडरफूल प्रेजेंटेशन. मोदें इल्लेशें तुका त्रास जाले थोडे त्रास जाले. तुजें गोंयांत आतां तुज्या घराक परसूं केदें व्हड आसा तुजें घरा खूब व्हड आसा. तूं फ्लॅटांत रावताय हय फ्लॅटांत रावताय आनी तुज्या फ्लॅटांत तुका कितें बरें भायर दिसता जनेलांतल्यान पळयतना भायर कितें दिसता तुका? झाडां दिसता बायक दिसता कार 1-2 झाडां पेडांचीं नांवां सांग म्हाका. आंब्याचे झाड पेराचे ओके आनी कितें दिसता तुका? कार्स दिसतात बायक आनी खुबशीं फ्लॅटां फुलां खंयचीं दिसता तुका? फुलां दशणीची दसणीची फुलां आनी कितें? मोगरीची मोगरी बी आसा तुमकां हय. दिसता लागीं? हय ओके तूं केन्नाय मोगरेची फुलां माळटाय तूं? हय माळटा आबोली बी माळटा? आबोली माळना. ओके खूब सुंदर जालें बाबा आरोही. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. या म्हजे कवितेचें नांव जावन आसा भूंय म्हजी हांवें. धुवा पुतानो म्हज्या पोरानो धुवा पुतानो म्हज्या पोरानो आतां तरी जायात जागे. म्हज्या आंगार पेट्टात पळय प्रदुशणाचे लामण दिवे. म्हज्या आंगार पेट्टात पळय प्रदुशणाचे लामण दिवे. आतां तरी जायात जागे. दुदा सागरा व्हांवता झरो म्हज्या पोटांतल्यान दुदा सागरा व्हांवता झरो म्हज्या पोटांतल्यान. आतां न्हंयो रसायनाच्यो शेतां भाटांतल्यान आतां न्हंयो रसायनाच्यो शेतां भाटांतल्यान. झाडां पेडांनी दोंगर मळांनी झाडां पेडांनी दोंगर मळांनी सजला पळय म्हजें आंग. आतां आनी कितें दिवं तूंच म्हाका सांग. आतां आनी कितें दिवं तूंच म्हाका सांग. उदरगतीचो व्हांवता वारो उदरगतीचो व्हांवता वारो विसव थोडो घेयात तरी. शारीकरणाच्या नांवान तुमी केली म्हजी माती खरी. शारीकरणाच्या नांवान तुमी केली म्हजी माती खरी. मोगान आनी मायेन तुमकां सांबाळ्ळें हांवें दीस रात. मोगान आनी मायेन तुमकां सांबाळ्ळें हांवें दीस रात. मेळचो तुमचोय साथ हीच म्हजी आस्त. मेळचो तुमचोय साथ हीच म्हजी आस्त हीच म्हजी आस्त. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोव सुंदर रितीन सादर केली तुवें आरव. प्रकृतीचो हुस्को हे कवितेन चड करून दिसता म्हाका आनी तो हुस्को तुज्या कविता सादर करतनाय व्यक्त केलोय तुवें. भोव सुंदर करून सादर केल्याय तुवें. तुका व्हड जाल्या नंतर कितें जावंक चिंता सोदताय तूं? म्हाका व्हड जाले नंतर अशें आमच्या प्रकृतीची सेवा करप. कशी करप म्हणटाय तूं? आमी आतां लोक कचरो बी आतां खंय बी उडयतात. म्हाका अशें दिसता की आमी लोकां मदीं अवेरनेस स्प्रेड करप की आमी अशें करप ना. आमी आपलो सैम क्लीन दवरप आनी अशें केल्या नंतर आमचो सैम मातसो बरो आसतलो. तशी तो बरें आसा तुज्या मतींत तुज्या कितें म्हणटात मतींत तुज्या काळजांत बरें चिंतप तुज्या आवय बापायनी तुज्या टिचरांनी घालां आनी तुका बरो करून वाडयला. म्हाका भोव खुशी जाता एका ल्हान भुरग्याक हांव असलें एक चिंतप भायर येवचें. ऑल द बेस्ट म्हणटा तुका. नमस्कार. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा पप्पा आनी ताजो मोबायल. कवी अंबेश जयकृष्ण तलवडकर. पप्पा तुजो मोबायल एक दीस तरी बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खबरो कर. पप्पा तुजो मोबायल एक दीस तरी बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खबरो कर. उठ सूट हातान मोबायल मन कशें रे तुजें रमता. उठ सूट हातान मोबायल मन कशें रे तुजें रमता. म्हजें लक्ष दिनासतना रावंक कशें रे तुका जमता. दीसभर ऑफिसांत तूं रातचोच घरा पावता. दीसभर ऑफिसांत तूं रातचोच घरा पावता. मोबायलाकूच वेंगेन खेळत रोखडोच न्हिदूंक धांवता. चल्ला कितें रे तुज्या ह्या दिसांनी. तुज्या पप्पानूय तुका असोच केल्लो. चल्ला कितें रे तुज्या ह्या दिसांनी. तुज्या पप्पानूय तुका असोच केल्लो.
आल्बमांतले फोटो पळयले हांवें. ताणें तुका फिरूंक व्हेल्लो. म्हाकाय केन्ना फिरूंक व्हर. म्हज्या लागीं खबऱ्यो कर. हांसून खेळून कुतां काडून मोगान म्हाका वेंगेन धर. एक दीस तरी पप्पा तुजो मोबायल बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खबऱ्यो कर. एक दीस तरी पप्पा तुजो मोबायल बंद कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खबऱ्यो कर. म्हज्या कडेन मायेच्यो 4 तरी खबऱ्यो कर. अनन्या, बहुत सुंदर जालें तुजी कविता सादरीकरण. म्हाका आवडलें. हां, आतां हांवें मोबायल म्हजो बंद केला. आतां म्हज्या लागीं थोड्यो खबऱ्यो कर तूं. कितें सांगूंक जाय तुका? हां, पप्पा तुजो तितले मोबायलाचेर घुसून आसता? ना, केन्ना केन्ना बसता. तुका कितें बघता तेन्ना तूं कितें चिंताय? तुका वेंग मार अशें बघता तुका? म्हज्या लागीं खबऱ्यो कर म्हूण सांगूंक जाय म्हूण बघता? केन्नाय तुवें सांगलां पप्पा लागीं? ना सांगू नाय न्ही? ना. ही कविता वेगळ्या मनशान बरयल्ली. ताचो पप्पा तशें करता आसतलो. तुजो पप्पा न्ही. तुजो पप्पा बरो न्ही. तुज्या लागीं खबऱ्यो करता न्ही. हय तुवें सांगिल्लें दिता न्ही तुका? हय. तुजो मोग करता न्ही. हय. हय न्ही. बहुत सुंदर जाली अनन्या. खंय शिकता तूं? विद्याभवन कोंकणी शाळा खंयच्या यत्तेन शिकता तूं? तिसरेक. तिसरेन शिकता. आनी इतलें बहुत सुंदर करून सादर करून कोणें शिकयलें तुका? पप्पा. अरे, पप्पा न्हीद जावन मोबायलाचेर ना तुजो पप्पा. तुका शिकयता. म्हाका कळ्ळें आतां. ही कविता तुजे खातीर बरयल्ली न्ही ती. कोणेय जावन अंबेशाची न्ही कविता. तुजे खातीर बरयल्ली न्ही, ताच्या पप्पा खातीर बरयल्ली अंबेशान. ओके, बहुत सुंदर जालें. आवडली म्हाका. बिरी बिरी पावस सीझन 5. मोगाळ वीक्षकनो, हो आसुल्लो आयचो एपिसोड. संपोवच्या पयलें थोड्या म्हयन्या आदीं गुजरातच्या सूरत शहरांत एक विचित्र घडीत घडलें. एकलो तरणाटो घाट न्हिदेंत आसुल्लो आनी 10th फ्लोरांतावन न्हिदेंत रोल जावन सकला पडलो खंय. नशीब बरें आसल्यार दर्यान पडुल्लेय वाचतात म्हणटात. ह्या चरख्याचें नशीब बरें आसलें. 5th फ्लोराक पावत आसतना ताचें टी-शर्ट एका बाल्कनीच्या ग्रिल्लाक शिरकोन उमकळोन वाचलो. फायर ब्रिगेडीच्यान येवन ताका बचाव केले. आतां न्हिदेंतली अनाहुतां आसलीं. न्हिदल्ल्यांक तरी उठप येत खंय, पूण न्हिदल्ल्या बरी नटन करतल्यांक उठोवंक भारीच कश्टांचें. कविता तें काम करता. समाजेंत जायत्या विशयांचेर गणने करिनासतना न्हिदोन पडुल्ल्यांक उठोवची तांक एक कवितेक आसा. असले सुबार कविता नोमीन तोंडाक घेवन मुखल्या हप्त्यांत आमी परत मेळया. ते दोळ म्हणसर पळोवनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा काळजामोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. बिरी बिरी पावस सीझन 5.